सेजे ड्रामेटीक ट्रूप पणजे तुमचे मुखार सादर करता संगीत खेळ कोसळ्ळलेलें जिवीत. बरोवपी आनी दिग्दर्शपी सेजर डिमेलो. निर्मिती सिंथिया रेगो. मनशाक आडलो रोच्याक आनी बोल्ला जिन्सावार आरतीनी थोडे शिकल्यार सांटी दोतोर जाल्यार तशें था दोगा जुईस कोर्तीनी. संवसार आमी चलोयता जाय तशें करता देवान दिलेल्या त्या साबार तेण्यांनी हांव सांगता तें सांग मारिना फोड ही न्हू एक घडलेली काणी. लोकांची सेवा करपाक हाड दिल्या म्हाका म्हजी वडवीक सांगोना तुका वताका. ह्या आरती वरवीं हांव खुशाल दोत्ता लोकांक. ह्या आरतीक लागून पावल्या बऱ्या सुका. लोकांची सेवा करपाक हाड दिल्या म्हाका म्हजी वडवीक सांगोना तुका वताका. ह्या आरती वरवीं हांव खुशाल दोत्ता लोकांक. ह्या आरतीक लागून पावल्या बऱ्या सुका. मातीर मोरून गेले चोडून आपल्या बऱ्या बऱ्या आरतीक लागून सांगोना ताला मारिना फाला सगल्यांनी वाचला आयलेले शापोन. गोंयची सोबिताय तशीच अस्मिताय भायल्या देशांनी दाखोवली व्हरून खुशावर करचो खंय ना तो वयचो तशेंच उरचो ना तोलीपण. साबार वर्सां जाल्लीं ती आर्त आपणावन घेतल्यार हें जावन आसा तेणे बारीक चिंतून पयल्यार. संवसारान याद उरता बरो वावर केल्यार केल्लो वावर जीव उरता मनीस पासून मेल्यार. साबार वर्सां जाल्लीं ती आर्त आपणावन घेतल्यार हें जावन आसा तेणे बारीक चिंतून पयल्यार. संवसारान याद उरता बरो वावर केल्यार केल्लो वावर जीव उरता मनीस पासून मेल्यार. देवाचेर पावार दोरा जिवीत कोसळ्ळ्यार. परमेश्वरा म्हजें नशीब फुटलां. हाच्या ताच्या घरा काम करून हांव आनी म्हजी घरकान्न आमचो दिसवडो सोडयतालीं. धाकटुलेच खोपीन आमी रावतालीं. धाकटुलीच खरी पूण आमच्या असल्यांक ती एक पलास कशी. पूण पयच्या पावसान वादळ मोळ जावन आमची पलास मोडून पडली. आतां उरल्यात ते फकत 4 खांबे. परमेश्वरा आतां कोण दितलो आमकां आसरो. लगीन जालेल्याक हांवें करूंक ना कसली चूक. नशिबाक हांव रडटा आयलेल्या वाटेन बगता दूख. हरीश्वाऱ्यान पावसा उदकान व्हांवून गेले सूख. सोदां चिंतालो हें घर पलासी सारको करूंक लूक. पादिसेर जेवणा खानाक एका वाटेन पोटाक लागल्या भूक. गोर कोसळ्ळोन पडला उमटो जिविताचो रूख.
घरकानी सांगाता सुखान आमी सारले दीस हे घर सारखे करूंक जायते केले साक्रिफीस जायते पावटी रावले पियोन पेजेचो नीस तुजो आमी भक्त जावन घरार आमच्या पडलो वीज हाय हाय परमेश्वरा तूंच आमकां पाव तोर आमचो सांभाळ हाय हाय परमेश्वरा तूंच आमकां पाव तोर आमचो सांभाळ अरे शांताराम कित जालां ह्या पिंपळा पोंदा बयसोन रोट कोणाकू कोण मेल तुगेलो म्हजें नशीब मेला कितें सांगचें रे पापया पयर वादळ जालें आनी म्हजें पलाची सारकें घर मोडून पडलें रे अरे ही खबर आयकलो हांवें पूण तुगे मोड म्हूण म्हाका खबर ना कारण काल मुगे ऑफ आतां दुसरें मेस्त म्हूण वांटा न्ही रे जरी तर हांव जाण आसलो जाल्यार फायर ब्रिगेड घेवन येवपाचो कित्याक पापया गरिबाची फकाणां करता आमगेल्या घराक उजो पेटला काय कितें अरे शांताराम फायर ब्रिगेड फकत उजो पालोय ना फायर ब्रिगेड केसल्याय कामां पावता झाड मोडल्या रोखडी हाजीर एक्सिडेंट जालो घरां कोण शिरकोलो रोखडी हाजीर म्हणजे A to Z कामां ती पावता हांव फकाण कोन्न रे हांव खरेंच नोकळ रे पापया आनी जरी फायर ब्रिगेड आशिल्ली जाल्यार म्हजें घर परत उबें करून दिवपाची काय कितें ना रे कोण भितर उरलो जाल्यार भायर काडपा आदार दिवपाची अरे ते खोपीन आनी कोण भितर उरतलो खोपू झोपून गेल्ली फकत उरल्यात ते 4 खांबे खरेंच म्हाका तुगे हें आयकोन मरे दूख भोगोली एक सांगू तुगे गोरकान आहा न्ही रे हय खूंय आहा ती बाबडी कोणागेर आसरो घेता आनी हांव ह्या पिपळा पोना तुमगे धंदो केस चलत तरी आतां आमी आमचो पारंपारीक धंदो मात चालूच दवरला सुपां पाटल्यो दाळयो जाता तसो करतात व्हडलें गिरायक ना रे आमगेलो वेपार थंयच पूण आमचो दिसवडो सुट्टा आतां येयल्लो लोक ते प्लास्टिकाच्यो वस्तू घेतात आनी अरे वय मरे तुमगे आनी सर्वय वाटान दिसग्रास आयला एक वदां घर मोडा आनी दुसरे वदां लोक आमगे पारंपारीक वस्तू सोडून प्लास्टीक वस्तू घेताय तेका खबर ना तें प्लास्टीक भलायके माल म्हूण नुस्त्याकार काय बरी तुमगे पांटल्यो ओजी घेतालीं आतां कितें गाय म्हणल्यार प्लास्टीक पोतयो तांबये बुडकुले बालद्यो त्यो लेगू प्लास्टीक उजार कोताय आमी पोद्यार मात एकदम वालोराच्या पाटी आनी लुकता पोतयो मात आजुनूय घेवन भोंवताय आं ह्या मुका सांगो जायना ह्यो वस्तू हुंयच्यान काबार जातो त्यो हे हुंडी लेगू प्लास्टीक जावपाक शकताय तूं बाबडो बुकेला आसतलो ही घोवां पोळी हा एक ही पोळी हा देव बरें करूं आदी मरे तकलेचे पाटी दवरून आतां दाण घेवन उंडी किताले मागीर आयली सायकली आतां भुरगे मोटरसायकली धंदो कोताय पूण हांव मात चलोन भोंवता चलता तितलें बरें रे तुजी भलायकी बरी उरता तुजे भुरगे कितें करतात रे आमगे भुरगीं सापूल जेताय मेस्ता काम करपाक त्या पासत ते सगळी घाटां वयली लोक गोंयां काम कोत्ताय एक दीस आमगे हो पारंपारीक धंदो जरूर आमगे गोंयकार भाव काबार कोत्ताले आनी तेंच न्ही ते भायले आहाय ते व्हडले पदयार जातले अरे आमगे आनी शास्त्री भास काय बरें उलयताय रे ते कांय कोणा ते पदयार गोंयचे वो भायली ते हय बसको हें मात खरें तुजें तुमीच कित्याक आमगेले लोक असले काम करूंक लसतात आतां आमची जात सांगूंक फाटीं सरतात आयज आमच्या सरकारान आमच्या असल्यांक कसल्यो ना कसल्यो सवलती दिल्ल्यो आसात बसको आतां म्हजें कितें जातलें रे अरे 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 रड नाका अरे शांताराम रड नाका तूं रडपा बंद करी पयरू हांवें मरे रेडिओचेर त्यो खबरी येताय न्ही सांजच्यो हय ती हांवें आयकलां
कितें? नासलोल्या हुंय घर बांदून दिताय म्हूण सारकी खबर तुका आमगे रोजा मॅडम जे रूल सांगतली. ती मॅडम आनी आमकां लागीं धरता. आवय दवरता ती वयल्या गरिबां वदियांक माता. ती ग्रेस लोकां परस गरिबां चड सेवा कोता. गरीब म्हणली की ना ती न्हिदलोली जागी जाता. आतांच वचून ती घेवन येता. पोंग पोंग करून होन वाजोवन न्हिदुलेल्यांक जागयता. फुडें पांव विकून गिरायक जोखून मुगे दीस ओडो सोडयता. भायर चेडवांगे आमी सार एकाच गिरायकान कोत्ता. तें कोण आयल्यार उमेद हाडल्यार फुडें सुबेज दिवन बुलयता. सगळ्यांचो जाला म्हाका मोगू उंडे घेताना मात्ता लागू. गरम गरम उंडे मागू गोवतांचो पयता जावन वागू. सगळ्यांचो हांव जाला मेस वळखीचो. म्हणटा ह्या 6 म्हयन्यांक मेस मोगाचो. सुका दुकान हांव मे सगळ्यांचो. हाल फालान म्हटल्यार वोकोता लोक सगलो गांवचो. पोंग पोंग करून होन वाजोवन न्हिदुलेल्यांक जागयता. फुडें पांव विकून गिरायक जोखून मुगेल दीस सोडो सोडयता. भायल्या चेडवांगे आमी सार एका गिरायकान कोत्ता. तें कोण आयल्यार उमेद हाडल्यार फुडें सुबेज दिवन बुलयता. ओ बेस्ता तुगे होन बरो वाजना कित रे? मुग्या होनू मुग्या होन आज त्यासो आहा. मुग्या होन म्हणजे एक घरां आलाम घडयाला आलाम आनी दवरपाक गरज ना. तुगे होन केस चलत गो? आमी कितें होन घेवन भोंवताय? आमगे आवाज पुरो. नुस्तें जाय गे बांगडे ताले पांपलेटां फोडटाय. सुंगट शिद्दोन चिंचोय कितको उडटाय ती. पूण कितें सांगचें म्हाका गिरायक फकत बायलां गेले. दादूल म्हणटा तो तूं एकटो घेता. राव ही मिस्टेक इज रॉंग. तूं कितको आपयतो लोकांक? नुस्तें जाय गे. मागीर सगळीं गे तितले घेतली आनी गा हुंय वयतले केश येतले सांगू? तेशें जाल्यार फालसान नुस्तें जाय गा म्हणटा. पूण बरें स्वादीक दिसना. तें सोड तुगे धंदो केश चलता? मुगे धंदो आवयस वाजोयल होर आयली धांवून. दादूल येयनाय फकत बायलांची लायन. चान्स तुगेलो. तुगे सगल्यो बायलो येताय. तू काय बायल येताय न्ही गो? तेश न्हू रे ऑपोजीट सेक्स येवपा जाय न्हू. तुगेलो चान्स. चान्स म्हूण आनी सांगोता दिता घेता माश आतां लागोता. पूण कोण एक किलीन उत्तर घाता गो? तूं पूण सिंगल आहा. तूं त्या बेबद्याक काजार जाली. उचलाय ते बेबद्याक. दीस रात तो तावेर ना कोत काम आनी हांव हिंग नुस्तें आयकून काड गाम. जाण मरे म्हाका जाय तो मोग आसलो रे तुजो. पूण तूं मेस्त आख्खे रात फोंडान घाल तुजो. हांवें चिंतिल्लें कितें जातलो फुडार म्हजो. आगो घालपा न्ही उतरू रातपाड मारल्या आमी संसार चलय नाय गो. मेस्तागे कितें भुरगीं नाय. 6 म्हयने काम मागीर 6 म्हयने काडलो बाम. सदांकाल येतालो घेवन बाजार. बरो पयशांकार म्हूण जाली काजार. आतां बाजारूय ना आनी काजारूय ना. फकत तावेर्न आनी बार आनी गारा घेवन तूं कितें तो मार. हें कोण तुका सांगिल्लें रे म्हाका मात म्हणू? ए संवसारां कोणे मे म्हणजे कोणशांनी कितें घोट तें म्हाका पयलीं खबर कोटा. आनी तेवूय जाल्यार सकाळ पेपर येवचे पयलीं
न्यूज म्हाका पावता. मेस्ता केसो चलत हो दोंदो तुगेलो तुझ्या दोंद्याकूच पयला रुहो एकदम लोजो रोजेचो सोलो केसो दोंदो मोगेलो ओ दोंदो आस्तीक चलोई मोगेलो आसो. तुका पळयतोच आतां म्हाका लोज दिसोना गोंयान उमेद येता हो दोंदो करतना. म्हाका तुका पयल्या बोगोर नदर वचोना दोंद्याक लोचिनूय शिमेर आसोना. म्हाका तुका पयल्या बोगोर नदर वचोना दोंद्याक लोचिनूय शिमेर आसोना. पुर्वजाचे दाय सांबाळूंक आमी लोसची न्हय. वय आमच्या या आमी जातीचेर बंदी हाडची न्हय. दोंदो कोचे करून आमचे शिकप सोडचे न्हय. गोंयांतूच रावन काम करची भायर वयची न्हय. आयस्तान आमी दोगांय कोटान रावया आनी परंपरीक दोंदो आमचो फुलोवया. निजाचे गोंयकार म्हूण आमी लोकांक दाखोवया आनी गोंयच्या मातयेर दोंदो करुया. निजाचे गोंयकार म्हूण आमी लोकांक दाखोवया आनी गोंयच्या मातयेर दोंदो करुया. हांव एक जीव सदाशिव मागीर जा मरे काजारू. जावपा सोदतालो पूण येसो बरो टायमपास जात जाल्यार काजार जायन केसो हायदो. टायम पासू तेशें जाल्यार मोको तूं कितें टायम पास एसो लाग मात्ता. ना गो हांव सिरियसली उलयतां. हांव तुज काळजां सामोग कोत्तालो आनी ह्या फुडें कोत्तलोच. तितल्याचें ना तें मुगे गो बेब्द जावं पूण हांव तेका चिटींग केन्ना करपी न्हू. ह्या आदी तूं केन्ना म्हूण नासलो मुगो चिटींग हें उतोरू. आतां ह्या दिसांनीच चिटींग चिटींग कशें. ह्या आदीं भुरगीं मोना हें सगलें केलें. आय यूज टू पायटी ऑन यू. आगो पायटीनी आगो पिटी यू. तेशें तें समजत जाल्यार समजोवचें पूण कितेंय जावं मुगे जिविता हांवें तुगेलो मोग केला. उलयता बरो उगडास येयलो. तो आमगे घरा शेजऱ्याक एक तियात्रीस रावता. आतां तो सारको जाला जाम. ते कोणू तियात्रांक घेयनाय आनी तो बरो पासारूय जायना. चुरचूच दिसताय म्हाका. हांव केन्नाय करबोट दिता तेका. करबोटू तो कितें माजोरू. तो दुयेंत न्हू. करबोट सदांच ताजें आसता. ते शुगर फ्री. आगो शुगर फ्री न्ही तूं म्हणो सोदता तेका कांयच ऑर्गानीक लायनाय म्हूण. ओय तेशें तें त्या पासत करबोट इज हेल्दी दॅन वेल्दी. चड खबर फुडें वच. हुंय फुडें वच म्हणटा इंग जागो ना. फाटीं वच म्हूण जाल्यार जाता. आगो फुडें वच म्हणचे मुक्का उलय. हांव हुंय पावलोलें. हांव कितें सांगतालें. तियात्रीस वय तियात्रीस. ते कितें सरकारा आदार मेट जाल्यार चोय रे. कितें कांतोरीस तो. एम्बोयर विलियम दे कुर्तोरीस जासिंत वाज आनी हेर तियात्रिस्तांगे ताळे काय बर इमिग्रेशन कोता. आग इमिग्रेशन न्ही इमिटेट म्हणटाय ताका इमिटेट कोताय म्हणजे तेंची मिमिक्री कोताय. चोय रे जात जाल्यार तुगे ते रोजा सोशल वर्कर आसनी तेको सांगून हेल्प कर रे. रोजा होरेंच एक बरी समाज सेवक. म्हाका ती सारकी मांदिता. तेका लागोन तुका सांगोता. हांव उतर घातां तो खूंय राबता आनी तेगे नांव. तो गांवान कुटरेचो. तेगे नांव म्हाका बरें येना पूण तेका शेजा पाय म्हणल्यार आखो गोंय भर लोक वळखता. सद्याक तो आमगे शेजाऱ्या बिडार कोता. तेगे घरची सोगलीं सोण गेलीं. म्हणची सोंपली. तेगे गोरकान आनी तेगे भुरगीं तेका सोण गेल्याय. म्हणची सोंपली सगळी सोंपली. अरे ना रे तेका सोडून गेलें. संवसार सोडून गेल नाय.
समजिलो फाल्यां आमी थिंग या हांव रोजा बाये थिंग आपयतां तूं समज तुगे काम जालेंच म्हूण कित्याक म्हणून म्हाका ह्या संवसारान दवरलो ओरीक बरें आसलें देवान म्हजो उगडास केलोलो जाल्यार खेल तियात्र नाचोन हाच्या ताच्या घरांनी जमनीर खेल दाखोवन फूल ना पाकळी जोडटालो कार्नवालाक तशेंच पास्कांचे परबेक आमी चड जळकलताले उपरांत आमी पालकाचेर नाचोंक लागले भलायकी बिगडली आनी ह्या जाणटे पिरायेर जायना रे पापया आरे सेजापाय कित रे जाणट्या भाशेन बडबडटा तूं वर्सान जाणट जायत पूण तुगे वागपान आजुनूय भुरगो आसा जाणाय सेजापाय तूं चेडवा भुमिका कोत तेदो चोयलोलो शी कित स्टायल रे तुजी आजुनूय हुंयच्याय चेडवा तूं फाटीं उडयता पूण मारी ते पोदीर मेले आनी ते उंडेय खबर जाले पदरां डायलॉग माता चय रे हांव मेस्त म्हज्या आज्या पणज्यानी सांबाळलो धंदो आजुनूय चलयतां उंडे आसाय ते शे आसाय कोणाक सांगता रे उंडेची सायज आजुनूय तशीच आसा आतलो प्रेस तसोच आसा उलय मेस्ता अरे हें केस जातलें पूण टेस्ट चल मरे कितें चेंज आहा पयलो आसलो तेसो लागोता हें मारी सांगोता तूं बरो पासार जायन म्हूण आनी तुका दुडवां आदार जाय म्हूण देखून तुजे होबरे आयलां आनी तो एसो फालतूर तियात्रीस न्ही मॅन ऑफ 1000 फेसीस म्हणचे तेका ओजार तोंड आहाय अरे ना रे ओजार लोकांगेली कांतारां मिमिक्री कोता म्हजी भलायकी मना करता नाचोंक आमच्या असल्या जाणट्या कलाकारांक बोल्सान एक धाकटुलेच नोट घालता आनी घरा धाडटा डिमांडूय करूंक जायना ना तर फुडल्या तियात्रांक चान्स मेळना एक कांतार म्हूण गा सेजापाय बरें आयक जिवीत मोचे हांवें भेटयला करून साबार आडती तियात्रीस कसो वावुरलो करून जीन्स वार पाडती कांतारा म्हणून गाजोई हांव ही गोंयची दोडती दोनया म्हाका बरो करून ही आड दिवची पडती भुरग्या जिवितान जगोडटाले म्हणून म्हाका तुका जाय चेडवाची भुमिका करून दोड्याचेर आडिसाय चेडवां बायला मोग म्हाका दाखोई पूण हांव आसलो वेरीशाय जाणट्याचो रोल केल्ल्याक म्हाका नांव पडला सेजापाय भुरग्या जिवितान जगोडटाले म्हणून म्हाका तुका जाय चेडवाची भुमिका करून दोड्याचेर आडिसाय चेडवां बायला मोग म्हाका दाखोई पूण हांव आसलो वेरीशाय जाणट्याचो रोल केल्ल्याक म्हाका नांव पडला सेजापाय ओ कित तियात्रू हे आतांच घडून म्हटलां हांवें एसो आर्थ मात थोड्यांकू दिले आमगे एम बॉयर विलियम दे कुर्तोरी आनी आदली तियात्रीस म्हाका तेंगे नांव पासूं येनाय हें मात व्हर तुगेलें आयज कितू तियात्रीस वो कलाकार आसाय तांकां पयशां आदार ना जायन कामाचे कश्टवताय आजिलां बिराड कोताय आपणागे खाशा रोखता भुरगीं आसून लेगून कश्टवताय ना जावन आदार तोर सांग कितें तो तेंगे फुडार अरे बोस्को उंडे खोपोवन हांगा गजालींक बसला ना 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 मॅडम गजाली बयसू ना भोगोर 2 in 1
2 in 1 म्हणजे सोजमोंग नाव 2 in 1 म्हणजे मुगे धंदो आनी लोकांगे सेवा. जशी तूं सोशल वर्क कोत्ता तशेंच म्हाकाय करून दिसता. जेरूल करचें. देवाचें बेसांव तुजेर पडूं. मॅडम म्हाका वाचूं बरोवपा बरें येना. फकत म्हाका नंबर बरोवपा हांव एकदम हुशार. उड्या हिशोब कोन 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 म्हाका संवय जाल्या. तो तूं हांगा पिपला पोंदाक रावन कसलो हिशोब कोत्ता रे बसको? सोशल वर्क कोत्ता म्हणजे समाज सेवा. सोशल वर्क आनी कसलो रे? मुगे सोशल वर्क येसलो. लोक दुखी हा जाल्यार तांकां सुखी करप म्हणजे आदार करप. कोण रडटा ताका हांसोवप. लोकांक समजण दिवप. जें कितें समाजाक बरें पडटा तेचे उजवाड घालप. फाटल्या दिसांनी सरकारान सवलत दवरलो तेचे तुवें थंय भाशण केलोलें. हांवें तें बरे भाशेन आयकलें. आनी तूं जाणो म्हाका लोक आल्त फालान कित्या म्हणटा तो. हांवें गांवभर ही खबर लोकांक पावयली. त्या पासत 2 in 1 एक वदां उडी किता दुसरी वदां लोकांक समजण दिता आनी गरज पडल्यार हांव मुगे आदारूय दिता. तशें जाल्यार सरकाराक तुजी चड गरज. सरकार पत्राचेर पोरगोट कोत्ता ते भोव थोडे वाचता पूण खूब गरीब लोकांक वाजूंक येना. जोरी तुका गमयलें आल्त फालान सगळ्यांच्या घरा लागीं खबर पावतली. वय तेंच तें कॅरेक्ट. कॅरेक्ट न्हय रे बगर कॅरेक्ट. म्हाका म्हटलां तें बरें आसा. दुसरो जालोलो जाल्यार तुजें तोंड फोडून उडोवपाचो. दोग जाणां सारकी गरज मॅडम. एकलो शांताराम आनी दुसरो तो म्हातारो शेजापाय. चल ताजे सेवेक हांव हाजीर. चल आतां या. मॅडम हो शांताराम सारको त्रासां पडला. वचय 4 खांबी दिसनाय तें तेगे पॉलासी सारकें घर. तें पयर वादळ मोड येवन मोडोन सकयल जमनीचेर पडलें. हय मॅडम, म्हाका कसलोय आदार कर. हांव आनी म्हजी घरकान्न तातूंत आसरो घेतालीं. आतां ती कोणागेर रावता आनी हांव थंय त्या पिपळा पोंदा न्हिदता. तुका आदार मेळपाक हांव वावुरतली. वय मॅडम जात जाल्यार आदार कर तेका. हें पळय मॅडम, फकत 4 खांबे उरल्यात. तर शांताराम ओ जागो कोणाचो? हो जागो आमचो दोगांयचो. आनी मॅडम घरूय बी आमचेंच, आमच्या कश्टाचें. पळय फाटले खेपेक जायत्या जाणांचीं घरां दुर्गां मोडोन पडलेलीं. झाडां उमटोन पडोन जायत्या जाणांक लुकसाण जालोलें. ताचें लुसकोण सरकारान भरून दिलें. पूण ही तुजी केस डिफरंट आसा. हाका मेजर रिपेर्स आसा वो नवें घर काडलेले भाशेन जावं येता. तर एक सांग शांताराम, तुमचो धंदो? आमी सुपां दाळयो पाटल्यो करून पोट भरतात आनी आमचे गरीबकायेचे व्हडे ताणटात. तुमी गरीब म्हूण कसले पुरावे आसात? मॅडम आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार कोणूय सांगतलो आमी गरीब म्हूण. तशें उपकारो ना शांताराम. पुरावे जाय पुरावे. हांव नकळो तुका सांगूंक. आनी जरूय तर ना. तुमचें नांव जेरूल घालूंक हांव वावुरतली. शांताराम तूं अशें कर, फाल्यां पंचायतीन 11 वरांचेर येवन मेळ. हांव थंय आसतलीं. बसको तूंय यो. तुजें नांव आसा जाल्यार पळोवया. बरें बाय, देव बरें करूं. मॅडम आतांच त्या शेजापायक मेळया. एका फाराक 2 बोकी. आमी गोंयकार जावन आसा सुसेगाद. आमचे दोळे फोर्सान उकडल्यार आमी ते उगडटलीं. कोणूय घरा लागीं आयल्यार आमी जागे जातले. ना जाल्यार अशेंच आमच्या बसको भाशेन पेरगांव घालीत रडटले. हेचोय मारी भेंडान बारीक चलत सुडसुडीत आनी घोव पेटलो सुरीक. ओ चोय
सेजापाय बसलो आहा. सेजापाय भिनाका, आतां तुगे काम जालेंच. मॅडम, तोच तो तियात्रीस. हांवें सगले मादामी सांगिलां तूं तियात्रान नाचता म्हूण. आतां जाणटेपणार तुका जायना म्हूण. वळखता ताका जायत्यो येवजण्यो आसात. आरे बसको, तूं शिकलोलो, तुवें तरी नोकळो आसलेल्यांक ती जाणवाय दिवची. हांव हूंय शिकिल मादाम. फेल जात जात म्हूण हांव इस्कोलांत भायर सरलो. तो आतां नायटी वयता आनी सकाळी फुडें उंडी घेता. तर तूं वाचूंक बरोवंक थोडें भोव जाणा आसतलो न्हू. वय मादाम, पूण मॅथ्सान मात हांव हुशार. कोंत करप म्हाका कांयच न्ही. जाणट्या पासत कसल्यो सवलती दवरल्यात त्यो जाणा जावंक सोदता मरे. तर आयक, सांग मादाम, म्हाका मातशी कळ्ळ्या पुरो. हांव आल्त फालांत रोकडो होब्र सगल्या पावयता. हांवूय कॉमेर्स कोता. कितें करबट इकपाचें? बसको मुगे धंद्याचे हेबाड कोर नाका, पयलें सांगता. बरें तर चींत दिवन आयक. जाणट्यांक मानधन दिवप तर आमच्या गरीब जाणट्यांक जे 60 वर्सां वयर आसात आनी तांकां कोणूच आदार ना, कोणूच तांचो सांबाळ करिना, तांकांच तें मेळटा. 60 वर्सां? अंकल, तूं कितू रे? अरे चोयल्यार दीस नाही, तेगे पोळी पळय, दांतूय मोळय, तोंडा मीर पळय. म्हाका 70 वर्सां क्रॉस जाल्या. टेस्ट जाल्या बिरात ना, त्या भायर त्या कोणाचो आधार ना. केन्नाय तियात्रान नाचल्यारूच फूल ना पाकळी मेळटाली. ओय मॅडम, हो एक व्हड तियात्रिस्ट, उपरांत एक सांपळ बियात्रिस्ट, तेवूय कांतोरिस्ट, दोगांय भुरगीं दोगांय आर्टिस्ट, एकले पेंटर आनी दुसरी विकत पॅटीस. पूण कोटा सोंपली तेगे मोगाचें बियात्रिस्ट. भुरग्यान तेक सोडलो, तो आत कोत हो साक्रिफीस. चुचुरे बाबड्याचे. हें हांवें सांगलां म्हूण ताका मेवलेंच म्हूण सोजमो नाका. हांव वावुरतेली सरकाराचें मानधन ताका मेळटा तशें करूंक. म्हजे लागीं घोडटा त्या परी हांव आदार दितली. दारार मारची गरज ना सदांकाल, उक्ते म्हजे दार लोकांचे सेवेक, सगल्यांक म्हजो आदार. गरीब जावं किरेस केन्ना चावे करूंक ना वेगळो चाल, देवाच्या मागण्यांनी चलयता हो संवसार. दारार मारची गरज ना सदांकाल, उक्ते म्हजे दार लोकांचे सेवेक, सगल्यांक म्हजो आदार. गरीब जावं किरेस केन्ना चावे करूंक ना वेगळो चाल, देवाच्या मागण्यांनी चलयता हो संवसार. समाजीक वावर करून मेवले सातिस्वासाव, सो तें हांव उलयता करून सारकें रेसाव. एक जीव सदाशिव ना कसलेंच तेसाव, देवान दिला कुरपेचें बेसाव. एक जीव सदाशिव ना कसलेंच तेसाव, देवान दिला म्हाका कुरपेचें बेसाव. मॅडम, तुका देवानी एक बरी आर्त दिल्या. असली आर्त तर सगळ्यान दिलो जाल्यार. देवाची नदर आमचेर सगल्यांचेर आसा. ताका खबर आसा कितें बरें आनी कितें वायट तें. ओय सारकी मॅडम, तर आमगे तियात्रिस्टा मेटो न्हू आदारू. ना जाल्यार म्युजिकल शो हाडया. मॅडम, रागार जायनाका. ओ मुगे ल्हानसो सेरमांव. ओ तुगे सोशल वर्क चोयन देवान घालची बेसांव. आयज तूं उबी आसा, हालीं तूं आमगे वाड्यार बोस आनी आमी तुका जेरूल जिकोन हाडटो इलेसांव. एलिसांव नाका 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 म्हाका तें बेजेसांव. हांव गरिबां पासत वावुरता तेंच म्हाका सातिस्वासांव. जावं सायबा, बेगीनूच जाल्यार पुरो मुजे पेसांव. जातलें जातलें, भिये नाका. बरें, हांव वेता. देव बरें करूं. शांताराम, हिचोय मादाम वयता.
आम तिची भारा बरू या यो 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 शांताराम यो. या अरे आयले तुम्ही वय मादाम, देव बरो दीस दिवं बाय. तू काय दिवं बरीशी येवजण चोय मादामा. आमगे शांताराम एकदम बर मनीस. मुगे उड्या पांट यो हेणे केलोल्यो आजुनूय गोट आहाय केश्यो मोडपा नाही. कित्याक ताची फकाणां कोत्ताय. मॅडम ताचें उलोवपूच तशें. हांव जाल्यार ताचें कांयच वायट धरिना. चल आमी पंचायतीन पावली. ही पळय पंचायत मेंबर आमकां रावता. हांवें फोन करून तिका सांगलेलें. हॅलो पावलीन बाय. यो यो मॅडम, तुमचीच वाट पळयताली. पावलीन बाय हो आमचो शांताराम बाब. ताचें घर पयचे वादोल मोडान मोडलां. त्या पासत आमकां पळोवपाक जाय आसलें कसलो ताका आदार मेळटा जाल्यार. तुजें नांव? शांताराम बाब. पुरें नांव? शांताराम नानगो तामोस्कार. तामोस्कार. हय हय. आसा मॅडम, जायत्यो येवजण्यो आसा त्यो बऱ्यो भाशेन तुमी वाचून पळोवचे. फुडलें काम कशें आनी खंय वचपाचें तें उपरांत सांगता. पूण ती जमीन कोणाची? जमीन आमचीच ती. तशें जाल्यार कच्चें घर आसा तें पक्का ओ व्हडलें पक्का बांदून सरकार मोजरी दिता. ताका मोजरी मेळोंक शकता. हे स्किमी प्रमाणे सरकार दुडवांचें दान दिता. शांताराम जायते दूड मेळटले. अरे बॉस्को, जायते न्हय पूण फावो तेच मेळटात. हाजे फुडले तयारेक आमी लागोया आनी जाता तितले बेगीन बांदपाची तयारीय करुया. मॅडम, पोटचे पावसान खूब घरां मोडल्यांत. ती तुमी पळयल्या. ते पासत हांवें चिंतलां एक जोमात घेवंक आनी लोकांक हाचे बद्दल ओळख दिवंक. तुमकां कशें दिसता? एकदम बरें. फाल्यां आयतार एक जमात घेवया. पूण आमी एकाच दिसान लोकांक जोमात आसा म्हूण कशीं कळयतलीं? हो आल्त फालान बोस्को आसा न्हू, ताजें एकूच उतर पुरो सगल्यांक एकठांय करूंक. तो धंदो करतलो काय हें सांगूंक भोंवतलो? तो 2 in 1 धंदो आनी आल्त फालान दोनूय बरोबर करता. वय मादाम, तें मुजे पावले. जमात कितुल्यांकू? मादाम सांजेची दवरया. बरें तर बोस्को. शांताराम, तुजें काम जालें म्हूण समज. देव बरें करूं. आनी तशेंच लोकांक सांगूंक विसरो नाका. तुका चडान चड देव बरें करूं. पांये पडपाची गरज ना शांताराम. सरकार आमच्याच पासत वावुरता. ताचो फायदो घेना जाल्यार कसलो उपयोग. बरें पावलीन बाय, आमी फाल्यां मेवची. बरें मॅडम. बोस्को, एक कांतार घडटलो जाल्यार घड रे. ना ना मादाम, आमगे कांत्र फकत फोन ना गोडे. उज्या दोगान आमची ती ऑटोमॅटीक उतर भायर सोताय आनी राती जागरण जावपा जाय म्हूण आमी ती कांतार म्हणटाय. सॉरी आं. हांवें आयकलां तूं गांवच्या तियात्रान नाचलाय म्हूण. वय मॅडम, हांव कांतार म्हणटा आसतना मदेश ते मारी मुगे आदली वकल मुखार सिटाचेर बसलो आहलो मिसता. ती हांवें चोयलो ना, पूण त्या रेंपेन दिश्टी पडली आनी हांव कांतारूय सरलो. केस हुश पडली म्हाका. त्या दिसा सावन हांवें तियात्रान नाचपाचें बंद जालो. बरें बोस्को, फाल्यां मेवची. पूण आल्त फालान करूंक मात विसर नाका. डोंट फियर, यू टेल आय हियर. एनी वर्क आय एम नियर. कॉलिंग ऑल पीपल डन मॅडम डियर. बोस्को, रायमींग मात सारकें घालता मरे तूं. अरे बेस्ता 2 उड्या दे रे म्हाका. अरे 2 उड दे रे. के आयज सांजे पंचायत घरा कडेन जमात आहा. सगल्यान येवपाचें. गरिबी पयस करपाक ती जमात. सगल्यान येवचें. आगो फिलोमेन बाय, कितू उड जाय? 5? बरें सिनारान सांगत मुगो. 5 घे घे. आगो राव, मोडी पयस नाकाय. घार कोंत दिवपा जाय. ना जाल्यार दवरपा ना तुका पाय. आनी आयक, पायक सायन जमाती आपयल म्हूण सांग. नुस्तें जाय गे. नुस्तें नुस्तें बाय, ताजें ताजें नुस्तें. आगो तू कितें जाय? बांगडुल्यो 100 रुपयांक 20. ऐकाय ऐकाय.
आयज सांजे पंचायती घोरा मिटींग आहा. आमगे बाय रोजा आनी गांवचो पाद विगार आनी तेशे मेंबर आजीर जातोले तुमकां सरकाराच्यो येवजण कळोवपाक. येतो मुगो तुमी? बॉस्को, मॅडम तूं खरेंच आल्त फाला ना? कांयच न्हय भाशेन तुवें लोकांक एकठायले मरे. मादाम, लोकांगे केसले फुंगसां वास जाल्यारी ती म्हाका सांगताय. कोणूय मेल जाल्यारी हांव उप्यार गांव घातां. मादाम, चल मिटींग कमेस कोरया. चोय पंचायत मेंबर आमगेली पावलीन बाय आयली. वय वय, पावलीन बाय, तुकाच रावताली. म्हाका माफ कर, कसल्या गोजेच्या कामांक लागून वोगोत जालो. बॉस्को, सुरू करुया मरे. बॉस्को, तूं MC जा. आतां काजारांक कसो मेस ते साल आसता तसो. आगो बाये, निवेदक म्हूण मुंग काय बर कोंकणी उतर आहा. बरें, कितलोय जाल्या हांव मेस्तूच. आनी मेस दे साल जाल जाल्यारी कितें वायट आहा हितून? आं मारी मातशें प्रॉम्प्टींग दिया, हांव चुकलें जाल्यार. बरें बरें. आनी मार पडले जाल्यारी हाटली देर उक्तें दोता फुज्यो मारूंक. तितल्याचें ना तें, तितल्याचें ना तें. आं मोगाड म्हज्या गांवच्या भयणी आनी भाव, आतां कितें म्हणटलो? सायबा, तूंच म्हाका फाव. समजोता जोण एकल्यान आपापली बसका घेतली म्हूण जमात सुरू कोत्ताय. ही जमात तुमची पासत दवरल्या, त्याच तुमी लाभ घेयाय. आनी आयज आमगे मॅडम आपणागे वावर धंद सोडून हिंग तुमकां कांय येवजण्यो वयर समजण दिवपा आयल्या. तशेंच आमगे पावलीन बाय ही एक पंचायत सेक्रेटरी, तिवूय उलयतली. पयली आमगे मॅडम रोजा उलयतली. ताळी मारे, ताळी मारे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, लोक जे नेणार आसात, गरीब लोक जांकां वाचूंक बरोवंक येना, गरीब लोकांक ज्यो सरकारान सवलती दवरल्यात, पूण ते वापरपाक फुडें सरनात. कारण ते नकळो ताचो उपयोग कसो करचो तो. तर ताचे खातीर आयज आमी एकठावल्यांत. आयचो विशय जावन आसा आसरो. आसरो म्हणजे कितें? एक जागो ज्या जाग्यार तुमी रावता, आनी तें म्हणल्यार घर. तुज्यान आसरो खंय घेवंक जाता, पूण चड गरजेचें म्हणटा तें घर. आनी हें घर आसप चड गरजेचें. जायत्या जाणां लागीं घरां आसात, पूण फावो तें रावपा सारकें ना. जायत्या लागीं जमीन आसा, पूण घर ना. त्याच पासत सरकारान जायत्यो सवलती केल्यात. तुमी जाणात, शांताराम बाबाचें घर फाटल्या दिसांनी मोडलां. सरकाराचो आदार ताका मेळूंक शकता. तशेंच आमचे तियात्रिस्ट, नाटकान काम करपी कलाकार, माची मांडावळ करपी, बिजली पळोवपी, वाजोवपी ओ हेर जे कोण जाणटे जाल्यात, तांकां आदार मेळपाक आमी वावूत दिली. तशेंच जायते आमचे घोराबे कोसळ्ळ्यात. थोडे कोसळ्ळेले जिवीत सारतात. तांकां आदार जाय हें कोसळ्ळेलें जिवीत परत घोट करूंक, तांकां मोजत करूंक, तांकां म्हजो आदार मेळटलो. तुमी बरे भाशेन हें उलोवप आयकलें म्हूण म्हजो दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास बॉस्को बाबाक आनी मारी बायेक. खरेंच ताणें आपले धंदे लेगीन फाटीं धरून हें लोकांक जमोवपाचें काम ताणें एकाच आदेसान करून दाखयलें म्हूण म्हजी साबासकी तांकां. कितें हाजे बद्दल तुमकां सजमूंक ना जाल्यार जेरूल पंचायतीन येवन पावलीन बायेक मेळचें. आनी कोणाचें जिवीत कोसळ्ळां जाल्यार आमकां विचारूंक लोजें नाका. देव बरें करूं. ताळयो ताळयो ताळयो. आतां आमगेले पंचायत सेक्रेटरी बाय पावलीन तुमचे मुखार 2 उतरां उलयतलें. हांव आमची समाज सेवक रोजाबाय हांच्या उतराक आयल्या. तिका देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर इतलो सगळो लोक हांगा एकठावलो आनी शॉर्ट नोटीस म्हटलेले भाशेन आमचो बॉस्को बाब आनी मारी बाय हांकां काळजांतान दिनवासता. जोरूय आमी कसलोय प्रचार करतलीं जाल्यार आमी वर्तमानपत्रांचेर आनूस घालतात आनी ना जाल्यार
मोटराचेर मायक लावन लोकांक कळयतात. पूण वालो दिता हांकां तांणी हो फुडाकार घेतलो. आयज सरकाराच्यो खूब सवलती आसात, पूण कोणूच तांचो फायदो काडिना. आपूण एक काडिना आनी दुसऱ्यांनी काडल्यार तांकां राग येता. कुल्ल्या भाशेन तांकां वयर सरोंक दिनात. तांकांय आपटितात आनी आपुणूय वयर सरोनात. आयज हे आमचे दोग गरीब भावांक लागून आमी फुडाकार घेतलो, तांचे गरीबकायेक लागून. खरेंच तांकां ह्यो सवलती जेरूल फावो जाता आनी जातल्योच. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजीच न्हय, पूण जोण एकल्याची. असले गरीब लोक आमच्या गांवांत जायते आसतले. ह्यो सवलतींचो वापर करात. सरकार आपल्या बोल्सांतले दिना, पूण आख्ख्या भारतांत ह्यो येवजण्यो आसात. ऑफिसांत येयात, कित्याक एक आनी दोनूय स्किम्यो नात, पूण वेगवेगळ्या कारणांक लागून त्यो रचल्यात. आनी तांचो उपयोग करात म्हूण तुमचे लागीं हांव मागतां. देव बरें करूं. मादाम, म्हाका लज दिसता. तुका लॉस दिसता? आनी कोणाची रे बसकू? मादाम, चोय आं, इतली सगट स्कीम आहाय आनी म्हज्या पासत कांयच ना. आसा रे, तर तुका कितें करूंक सोदताय? हांव काजार जावपा वकोल सोदितां, कोण दितलो? बसको, ही तुजी फकाणां मात केन्नाच उणी जावची ना. मादाम, फकाण न्ही आं, हांव सिरियस उलयतां. मुको कोणू काजार जायना. तूं तर म्हाका एक चेडूं सोदी. 30 वर्सां लेगून जाल्यार आशिरी पडटा. 30 वर्सांची? 30 वर्सांची आयज काल चेडवां मेळटा? आतां इस्कॉलांतूच आसतना ऑलरेडी बुकींग केलेलें आसता. तेका लागून हांव आंकवार उरलां. चोय मादाम, तूं एश कर. जरी तुका 30 वर्सां चेडूं मेळना जाल्यार 15 वर्सांची 2 चेडूं मेळटाय जाल्यार चोय. मागीर जाली न्ही 15 30. बसको, तुजी फकाणां चड जाली आं. मॅडम, हांव तुमगेरूच वेतालो. तुवें म्हाका आपयलोलो न्हय? ओय सालू इरमांव, त्या दिसा तुमचे भुरग्याचे व्हडव्हडले पळोवंक जायना जालें म्हज्यान. म्हाका चुचुरे दिसले. हांवें खबर काडटोच गमोन आयलें की ती तुजी पोतीन म्हूण, जी काम करी आनी ती जावन असली व्हडील तुज्या घराची. आनी तिच्या कुस्तारो घराबो चलतालो. तिका अपसयेकान मरण आयलें आनी तुमी जियेता नासतना कोणाचोच आदार. म्हजी पोतीन जोडटाली आनी हांव सोऱ्याक मोडटालो. ह्या सोऱ्यान म्हाका काबार केलो रे पापया. आनी ह्या चिंतनांनी म्हजी पोतीन वाटेक वेताना गाडयेक आपटोन सोंपली. तीच जावन आसली ह्या घोराब्याची वडील. तीच जावन आसली ह्या घोराब्याच्यो वण्ट्यो. त्याच वण्टीचेर आमचें घर उबें आसलें. आतां त्यो वण्टी कोसळ्ळ्यो आनी तें घर मोडोन चोकला पडलां. एक कोसळ्ळेलें जिवीत जियेता. भिये नाका सालू इरमांव. आनी असो रडो नाका. ह्या घराब्यान परत उजवाड येतलो. हांवें चवकशी केल्या त्या प्रमाणे तुमकां ही स्कीम लागू जाता आनी तुमचें नांव बी गरिबी लिस्टान झळकता. तुमकां सरकारी मजत मेळटा तशी करूंक हांव वावुरतली आनी ती जेरूल फावो जातली. पूण एक सालू इरमांव, तुवें हो सोरो मात सोडूंक जाय. हो सोरो विडी पान जावन आसा भलायकेचे दुस्मान. फाल्यां सगले दाखले जशे परी डेथ सर्टिफिकेट्स आनी एक्सिडेंटा वयर कसलेय पुरावे आसा ते घेवन यो. फुडली तयारी करुया. मॅडम यू आर सो जिनियस. म्हणजे कितें तें हांव नको, टीव्हीचेर आयकलां आनी पळयलां बी. हा बरें सालू इरमांव, बरें. मॅडम, तूं देवी कशी म्हाका पावली. खरेंच तुज्या पांयाचें उदक आमी पिवंक जाय. देवी ती देवी. हांवें कितें केलां? हांवें मिलाग्री केल्या? हांव तुमच्या भाशेनूच मनीस. अशें तर जोण एकल्यान एकामेकाक आदार दिलोलो जाल्यार आख्खो संवसार शांतीतायेन आसपाचो. झगडीं, क्रीम, चोरयो आमकां केन्नाच दिश्टी पडच्यो नासल्यो.
सारकें तुजें सालो इरमाव. रोजाबाई ए माई माई यो बेगीन यो आरे बोस्को आनी मारी आयज दोगांय जोडयेनशी भोंवतात. वय मॅडम आम चिंतिलां आमगे धंदो जोडयेनू करपा नो चिटींग. आतां तेंचे जोरय चिटींग चिटींग चिटींग. अरे सालू इरमाव हुंय रे हे वाटेनू. ताकाय सरकाराची गरज आसा. आयज आमी मिटींग केलेल्याक जायते जाण येवन गेले आनी जायते जाणांची कामां सुरू जालेलीं आसा आनी तातूंतलो हो एक सालू इरमाव. मुगे गोगे तो पार्टनर. पार्टनरू या न्ही कित्यानी. मुंचे दोगूय सोर पिवपा पार्टनर. पूण आयज ते सुदोल्ले. होय हांवें सोरो पिवपाचो बंद केलो. म्हाकाच लागून घराची दुर्दशा जाली. म्हजो घोराबो कोसळ्ळलो. म्हजी पोतीन एक्सिडंट जावन मेली. पूण आयज देवाच्या कृपेन हांव सुदरलो. मारी तुगे गो हो चिटींग आ. चोय आं तुका हांवें पयलें सांगिलां चिटींग चिटींग हें नांव घेयनाका. तो सुदोरला आनी आमगे घर संवसार बरो चलता. हे फुडें तो सदांच आसतलो मुगे सांगाता. आनी हांव गो भिनाका हांव सदांच आस सांगाता. गो सांगाता आनी हांवूय सांगाता. तुय सारको म्हाका घुसपा गुंडोळांक आयलो मुगो. अरे आयक तेज सांगात ऑफिशली. आनी हांव अनऑफिशियली. तेच मिनींग घेयनाका. हांव आसतो तुगे सांगाता मोरोसोर लोकां हेल्प करपाक, लोकांची सेवा चाकरी करपाक आनी केन्नाय केन्नाय चाकरी आनी हांव उरलो बाजू पाव आनी बाकरी. भिये नाका तुज्या पासत पळयता हांव. एक न्हय बगर दोन. दोन. तूं कित्या जेलोस. मॅडम तुगे आधार आमकां सदां जायो. ओय राजाबाय तूं आसल्यार आमच्यान आखो संवसार हालोवपा जाता. मारी खरेंच आमी तेगाय एकवटान आसल्यार खूब करूं येता. पूण मेल्या मात जीत करूं जायना. सारकें तुगेलें. म्हाका आल्फ्रेड रोजागे कांतरा उगडास आयलो. ओ संवसार गोला जायत कोणें सांगो की सोंपें उमणें. आनी तो निमाण कित म्हूट जाणटू मनशान कितेंय करूं जाता पूण मेलोल्या मात जीत करूं केन्ना जावची ना. सारकें तुजें बोस्को. हांव थोड्याच तेंपाक म्हज्या मांयच्या घरा वेतां. आवयस आनी कोणा आदार जाय जाल्यार कित करपाचें. आनी आतां आमी फुडाकार घेयलो आहा. तुज्या आदारान कित करपाक तें कितें. ओय रोजाबाई नांगोर वयता तेशें जोत वयता. नांगोर ना जाल्यार भिये नाका सदांकाल म्हजो आदार तुमच्या सांगाता आसतलो. सरकारागे येवजणे कोडेक धरून जायते आमगे घोराबे कोसळ्ळो दिसताय. ते आमी गोडूंक वावरूंक जाय. जायती जाणांगे जिवीत कोसळ्ळो आहा. जोण एकल्यागे जिवीत वेगवेगळे तरेन कोसळ्ळो आहा. ते आमी गोडूंक वावरूंक जाय. तर एका उतरान आमी एकठांय करुया. तुटलो गोडुया मोडलो बांदुया. किती बांदया. कोसळ्ळोले जिवीत. म्हाका देवान आर्दिलेल्यान कोणी मारून हो तो संवसार पळयला गोंयची गिरेस्ताय आमची संस्कृताय हे म्हज्या मोलादी काळजान रिगला. दुडी भांगार तशेंच ते सिंगार हो सांबाळलो पोटलो सांग कोणे देखला. तो आर्थीक मांदिना लोकांचे चिंतिना तो मनीस खंय तरी चुकला. ही उतरां आमची आयका दुखटे दवरून कान ह्या आरतीक लागून जायत्यांक मेवला बरें दान.
खूय जावन साखर खायात उतरांनी जावन ल्हान अशें केल्या संवसारान आसतलो रेस्वेद मान ही उतरां आमची आयकात उकते दवरून कान ह्या आरतीक लागोन जायत्यांक मेवलां बरें दान खूय जावन साखर खायात उतरांनी जावन ल्हान अशें केल्या संवसारान आसतलो रेस्वेद मान जर तुजें कोसळपाक दिवना काय जिवितां तुम्ही ऐकताली संगीत खेळ कोसळ्ळलें जिवीत. हातून वांटो घेवपी कलाकार शांताराम प्रदीप नायक, बॉस्को मिनेजीस, मारी आयवी परेरा, सेजापाय रत्ना गोवेकर, रोजा एलिना फर्नांडीस, पावलिना मिका डिसोजा, सालू केविन डिमेलो आणि खासा बरोवपी सेजर डिमेलो. संगीत दिवपी सॅक्सोफोन रॉय मिनेजीस, ट्रम्पेट नॉल्बर्ट कोता, कीबोर्ड निक्सन वार, बेस गिटार टोनी फर्नांडीस, ड्रम्स जेवियर देव मोयरा. वासलो संगीत खेळ कोसळ्ळलें जिवीत. सादर करपी सेजर ड्रॅमॅटिक ट्रूप पणजे, बरोवपी आणि दिग्दर्शपी सेजर डिमेलो. निर्मिती सिंथिया रेगो.